मोगो जीएसएम युतीची अजून अधिकृत घोषणा जाल्लीच ना, मात युतीचे उमेदवार एकार एक जाहीर जावंक लागले। मया मोगो जीएसएम युतीचो उमेदवार आत्माराम गांवकार म्हूण जाहीर जाला। मया मंचाच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांत घोषणा जाली। भाषा आनी शिक्षण माध्यमा बरोबर गोवा सुरक्षा मंच बाकीचे प्रस्नय घेतलो म्हूण गांवकार सांगता। बीजेपीन आनी खंय आतां मोगोची वाट पळोवची न्ही। बाकीचे जे सगळे प्रश्न आसा ते सगळे प्रश्न आमी गोवा सुरक्षा मंचान हातीन घेतले आनी ते तडीक करतले। मयेच्यो जमिनीच्यो मालमत्तेचो प्रश्न तो तातडीन आनी ताचो रेग्युलर फॉलोअप करून सोडोवपाच्या दृश्टीन आमी प्रयत्न आसता। गोल्डन पूल जो आसा तो फॉलोअप करून तेच्या फाटल्यान करून बेगीच्या बेगीन कंप्लीट करपाचें जे आसा पळय तें आश्वासन म्हणटा आसता। युतीचो उमेदवार कोण आसतलो ही मोठी उत्सुकताय सगळ्यांची जाल्ली आसा। तुका सगळ्यांक सांगूंक बरें दिसता म्हाका की युतीचो उमेदवार म्हणून मोगो पक्ष आनी गोवा सुरक्षा मंच आनी तेच्या बरोबर बाकीचे युतीचे जे शिवसेना आनी गोवा फ्रीडम पार्टी आसा अशा सगळ्या पार्ट्यांचो मेळून युतीचो उमेदवार म्हणून सगळ्यांनी म्हाजी निवड केलेली आसा। गोंयांतल्या सगळ्या मतदारां मदीं भाऊसाहेब बांदोडकरा बद्दल जे आदराचें स्थान आसा आनी शिव निशाणी बद्दल जो अभिमान आसा अशें मोठ्या संख्येन मयत मतदारसंघात मोगोचे जे मतदार आसा त्या सगळे मतदार जो आसा तो मोगेच्या रूपान गोवा सुरक्षा मंचाची अशी युती जाल्ल्या कारणान आमचो उमेदवार जो आसा तो ज्या प्रकारे स्ट्रॉंग जाल्लो आसा तितून शिवसेनेन भर घातलेली आसा, तितून रावत बाबाच्या गोवा प्रजा पार्टीन भर घातलेली आसा आनी अशे तरेन ह्या महायुतीचो सक्षम आनी कर्तृत्ववान असो आनी योग्य अभ्यासू असो उमेदवार आत्माराम गांवकर हे निवडून येतले ही काळ्या दगडावरची रेड। मनोहरबाब पर्रीकार गेले 3 दीस जाले आमची दारां उगडना आमी दारां उगडना हे आचरण करता दारां उगडी आसा। आतां मोगो परत त्या दारांतल्यान भितर येवचो ना। तेंकां आतां पर्रीकार बाबा म्हणटा कितें आतां दारां उगडी घेवूं नका बेगीन बेगीन बंद कर, कारण भायल्या कोण येवपाचेच ना, भितरले भायर वचत जाल्यार तो सामको न्यायाळो। आनी येदो व्हडलो ख्यातीचो नेतो अखिल भारतीय ख्यातीचो नेतो अनाडे पक्ष केंद्रान आसा राज्यान आसा त्या मनशाचेर मोगो खातीर याचना करपाची पाळी येता हे केदी दुर्दैव ते पळया। ही मनोहरबाब पर्रीकरान आनी भारतीय जनता पार्टीन ही जी आपली परिस्थिती करून घेतल्या ताका पूर्णपणे जबाबदार मनोहरबाब पर्रीकर आसा। इतले मजगती गोवा प्रजा पार्टीचो मुखेली पांडुरंग रावत म्हणटा तो खंय बिचोलेच उबो रावतलो। सुभाष वेलिंगकराचेर खंय ताचो पूर्ण विश्वास आसा। पयलीं युतीचे उमेदवार डिक्लेअर केले, तातूंत म्हाजें नांव आसलें गोवा प्रजा पार्टीचे बिचोली। आतांच आमकां दिसून आयलां की अजून आमचे बोर्डे जावंक ना, पूण पेपराच्या माध्यमातून बिचोली सीट ते दुसऱ्याक दिवंक सोदतात। मोगो पक्ष तेंचे कडेन परत आयला, पूण जेन्ना एक उमेदवारी डिक्लेअर केली आनी एज अ उमेदवार म्हणून हांव बिचोली काम सुरू केलें। भाषा सुरक्षा गोवा सुरक्षा मंचाचे कार्यकर्त्याची आमची गठन जाली, मिटिंगूय जाले, सगळे कडेन बॅनर लागले, इलेक्शन तयारी केली आनी आतां बदल करणें शक्य ना। हो एक आमचो म्हत्वाचो भाग। पूण जेन्ना आतां तेणी मोगोचे युती कडेन तेणी प्रस्ताव थेयलो किंवा तेच्या जावपाचें आसा किंवा थोडी जाल्लेली आसा, काँग्रेसच्या वेळार हें धोरण माध्यम धोरण जालें त्या वेळार कॅबिनेटमध्ये सुनील ढवळीकर, तेच्या उपरांत भाजप सरकार आयलें, त्यांनी तोच प्रस्ताव फुडें व्हेलो, ताका म्हणटात U-टर्न। त्या सरकारान कॅबिनेटमध्ये सुनील ढवळीकर आनी जेन्ना दोनूय हेचेर सुनील ढवळीकर थंय मंत्री आसा, कॅबिनेटमध्ये अप्रुवल दिता आनी आतां हें जें स्वप्न आसा आमच्या वेलिंगकराचें की माध्यम धोरण आमी फुडें व्हरतले, तर हे लोकांनी थंय जे विशय घेवन जे पाप केला ते पाप आतां हे फुडें कशें वयतले हो एक मोठो प्रश्न आमकांय पडला। आमकां वेलिंगकर बद्दल आदर आसा, आमी शक्यतो युती बरोबर वचूंक सोदतात, पूण जे कितें उमेदवार आमी सायजेबल पळोवन थेयल्या त्या उमेदवाराक आमकां न्याय मेळूंक जाय ही आमची मागणी आसा। हांव तुमकां सुरवातेक सांगल्या प्रमाणे आमी 20-22 कडेन चांचपणी केल्या, तेतून आमचे कडेन 15 ते 16 उमेदवार आसात, पण आमी वेलिंगकर सरा बरोबर आसा आनी वेलिंगकर सर आपल्या शब्दाक जागतले हे आमकां विश्वास आसा।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रायबंदर चर्चीचे रेजिडेन्सीचे फ्लोराचो भाग सोमारा कोसळ्ळो. रेजिडेन्सी रिनोवेट करपाचें काम चलतना ही गजाल घडल्या. थंयच्या कामगारांक बारीक इंजुरी जाल्या. सरकार आनी GSIDCन रेजिडेन्सी रिनोवेट करपाचें काम हातांत घेतलां. 5-6 म्हयने भितर हो वावर तडीक लागतलो म्हूण अदमास. रायबंदर चर्चीचो फादर आंतोनियो फर्नांडीस म्हणटा, चर्च खंय बरीच पोरणी, अर्जंट रिपेर्स जाय. इगोज आमची बरी आदली जायतो वावर आसा. इगोज भितरल्यान मी रेनोवेट केल्या. आतां आमची रेजिडेंट आदली आसा सारकें बाबत परिस्थितीन आसा. म्हळ्यार तें आनीक सारकें करून आमच्यान तर जावचें ना. देखून आमच्या गव्हर्मेंटाच्या आदारान थ्रू GSIDC आमी हो तांणी तो प्रोजेक्ट घडोवन हाडला आनी आतां तें काम आमी सुरू केलां. आतां आमकां सगळ्यो वस्तू आसात त्यो भितर आसलेल्यो आमचे स्टॅच्यूज आनी कितें तिजोऱ्यो सगळें आमकां काडूंक जाय आसलें भायर. पूण आमी तें क्लियर करताले. क्लियर करतना अकस्मात आमचो हो आपरीस हो काम करतालो. अकस्मात फ्लोर जो आसा ताका बुराक पडून वयतान सकला पडलो. देवाचे उपकार, सायबिरमाचे उपकार, ताका कांयच जालें ना. हें जें घर आसा आतां रावपाचें नीड्स अर्जंट रिपेर्स आनी रेस्टोरेशन. एक मोटर केलें जाल्यार वायब्रेशन जातात, हालता आनी आतां खरेंच हें घर रावपाची सुवात उरूंक ना सारकें केल्या शिवाय. जिवाक धोको आसा देखून आतां हो उपशीक घडलो. देवाकार कांय जालें ना. तर हे बेगीन आमचें काम जातलें आनी सरकार आमचो करतलो आनी ताणें आमचो वावर सुरू केला तो जातलो म्हणून हांव रावता. 7 म्हयने कितें 5-6 म्हयने दिला ताणें. होल कॉस्ट दे वील बेर. हाजे आर्किटेक्ट वा तांचे सगळे अपॉयंट केल्यार आमचे कडेन जाल्यार एक्सपर्टीज ना. एप्रॉक्सिमेटली कितलो कॉस्ट येतलो? should be more than a crore. Should be more than a crore. It should go beyond that also. Church was built in 1553 they say. And Resident कितले सांगूंक जायना. ते कोणी उणें 200 वर्सां तरी आसतलें तें. so this is Residence is also very old. पूण आनी कितें this church is monument. Very old. As equal to as old as old Goa churches. बरोबर. तशीच हांगा इवन फ्रांसाची कुडपत्यान हांगा दवरलेली एक रात गोंय वचच्या आदीं. इतले थंय आमचे कडेन रॅलीक आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकर. हॉटेलां आनी रेस्टॉरंटांनी गिरायकांनी सर्वीस चार्ज दिवंकूच जाय असो ना. रेस्टॉरंटाची सर्वीस मानवली जाल्यारच तो जाय जावन दिवपाचो. हॉटेलियर्स बॉडी आनी सरकारान स्पश्ट केलां. हॉटेलां आनी रेस्टॉरंटाचे कॅटेगरी प्रमाण बिलाचेर 5 ते 20% मेरेन सर्वीस चार्ज लागता. कंझ्युमर अफेर्स मिनिस्ट्री म्हणटा गिरायकान तो दिवंकूच जाय असो ना. सर्वीस चार्ज आतां बिलांचेर पयलींच लायिल्लो आसचो ना. घेऊ एक ब्रेक.